काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आरजी आपाचो ओम बिर्लाच्या कार्यावळीचेर बहिष्कार. राहुलाची खासदारकी ल्हान अधिवेशना प्रश्नांचो जापो दिनात आमदारांच्या अपात्रतेवेल्यान बहिष्कार. सभापती तवडकरान बिर्लाची देख घेवन गोयच्या अपात्रता याचिकांचो निकाल दिवचो. राहुल गांधी खंय 24 वरांत अपात्र केलो. केपेचो आमदार एल्टनाचो तमणो. काणकोणा गरजूंक लोकसभा सभापती ओम बिर्लाच्या हातान घरांच्यो चावयो. सभापती तवडकराच्या संकल्पनेतल्यान श्रमधाम दानांतल्यान 20 घरां 200 घरांचे टार्गेट. फाउंडेशन पावण्यार शिक्षणाची माध्यम भास ही प्रादेशीक भास. नव्या शिक्षण धोरणाप्रमाण मायभास माध्यम भास मात गोंयांत हेर राज्यांतले विद्यार्थी इंग्लिशीचो पर्याय उक्तो. नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांचे मानधन अर्द्यावर वाडयले. नगरसेवकांक 18,000, नगराध्यक्षांक 20 ते 25,000. पालिका सीसीपी धरून मानधन तेकले 38 लाखांक. देशभर बरी रेल्वे सेवा दिवंक ट्रेनीचे डबे बदलतात. गोंयच्यान सुरवात. वास्को उक्तावण गोवा एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीनाचे डबे बदलले. आता आदले सारखे धपके ना. बार्देसातले लायटीचे प्रश्न तडीक लावंक 350 कोटींचे नवे सबस्टेशन. टेंडर 15शीत फायनल. सुदीन म्हणटा वर्सभरात बार्देश पेडणेच्यो लायटीच्यो कटकटी सुट्टल्यो. गोवा युनिव्हर्सिटीची ऑटोनॉमी काबार करपाचे बीजेपी सरकाराचे कर्म. 25 MTSांक काडून उडयले. 38 जाण घुसयले. नोकर भरती नेम खुटयाळा. काँग्रेस आक्रमक. आप गोंयांत लोकसभेचे दोनूय सुवातींचेर वेंचणुकेत देंवता. आपाचो फुडारी अमित पालेकार म्हणटा आदी समिती उपरांत उमेदवार थारतले. कितलेशेच बरे इत्सूक संपर्कात. धारगय मोपा लिंक रोडार ट्रका पोना स्कूटर. नागजरचो एकलो आत्ताक गेलो. बरोबरचो जखमी. लुकसाण भरपाय आत्ता दियात. बॉडी हालोवचे ना. क्रेनिंग उजो. जमाव आक्रमक. देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 106. एक्टिव्ह केशी 2047. गोंयांत नव्यो केशी 4. एक्टिव्ह केशी 25. शिरोड्या पाजीमळार घरफोडीच्या प्रकरणात पोलिसांनी सावड्डे आणि चांद्राच्या तरणाट्यांक धर्मापूरचे चलयेक धरले. भांगर कॅश धरून 9 लाखांचो माल जप्त. कर्नाटकात फाटल्या बीजेपी सरकारान लागू केल्लो धर्मांतर विरोधी कायदो फाटी घेतले म्हणटा कर्नाटकाचो नवो कायदो मंत्री HK पाटील. बिपरजॉय वादळाची गुजरातान धडक. 2 जाण सोंपले. सुमार 1 लाख लोकांक केले शिफ्ट. 99 ट्रेनी कॅन्सल. आता राजस्थानान हवामान खात्याची शिटकावणी. हरियाणाच्या गुरुग्रामान 863 रुपया कोटीचे इनवॉइस रॅकेट फोडले. दोगांक अटक. जम्मू आणि काश्मीराच्या कुपवारान 5 विदेशी आतंकवाद्यांक मरण. आर्मी आणि जम्मू पोलिसांचो जॉईंट एन्काउंटर. पर्यटन खात्याच्या लहान मोठ्या कार्यावळी खातीर फी बदलली. एम्पावर्ड कमिटीची नव्या पर्यटन सेवां खातीर शिफारस. दर वर्सा 10% वाडटली फी. वेगवेगळ्या खुनांच्या केशींनी बंदखणीची खेस्त भोगपी महानंदाक फरलो. मार्केट पॉझिटिव्हार उक्ते. सेन्सेक्स 63,000 वयर. निफ्टी 18,750.
गोंय सरकारान ट्रान्सपोर्ट घरगुती आणि उद्योगिक वापराच्या PNG वेले वॅट 12.5% वेल्यान 4% केले. सरकाराचे अर्थसंकल्पाचे आश्वासन पुराय.